मडगावच्या फातोडा स्विमिंग पुलाचे काम एप्रिलाच्या निमाणे मेरेन पुराय जातले। खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। पंप फिल्ट्रेशन टायलिंगाचे काम लागी पुराय जावपाक आयला अशें मंत्री खरेंच सांगता। मात या स्विमिंग पुलाची सध्या परिस्थिती पळयल्यार थंय कसलेच तरेचे काम चालू आशिल्ले दिश्टी पडना। असल्यानी हो पूल एप्रिलाच्या निमाणे मेरेन कसो कितें उक्तो जातलो असो प्रस्न गोवा स्विमिंग फेडरेशनाचे सेक्रेटरी सुदेश नागवेकर हांणी उक्तायला। I have given the strict instruction, the direction to my engineer, whatever the commitment I had given in front of the honorable MLA of this constituency, Babu Digambar Kamath, you have to complete the swimming pool by 20th of April. But एखाद्या 10 दिस एखाद्या मुखार वचपाक शकता, but definitely we will see that the swimming pool will be आता हो विशय कितें आसा, विशय हो कॉन्ट्रॅक्टरांचे मातशी ती दादागिरी जाता। त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक हांवें सांगलां सपोज जर ना जाल्यार त्यो काही गोष्टी बरे भशेन तुमी समजून काही गोष्टी करून घ्या, कारण येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पयशे आज आमी इन्वेस्ट केल्लो आसा, तर तुमच्या बारीकशा गोष्टी खातीर आमकां तें आयकोपाचें ना। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तांकां बरे भशेन सांगिल्लें आसा आमकां 20 तारीख म्हळ्यार तुमी जाय, पण चडांत चड म्हाका दिसता बाय 30th एप्रील म्हळ्यार तें जावपाक जाय असो म्हाजो एक अंदाज आसा। हो फातोडा स्विमींग पूल 19 नोव्हेंबर 1997 त्या दिसा ताचें इनॉग्रेशन जाल्लें, म्हणजे आज 26 वर्सां जालीं हो पूल आतां आसा। ह्या पुलाची सांगपाची गोष्ट म्हणल्यार इट इज अ मशिनरी। आफ्टर एक 18-19 वर्सां नंतर ते आमचे 3 प्लांट आसा फिल्ट्रेशन, ते एक प्लांट फेल गेलो। इन्चार्ज जो आशिल्लो आमचो नितीन, ताणें स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कळयलें की एक प्लांट फेल गेला, कांयच केलें ना। सेकंड प्लांट गेलो, मागीर निमाणो जो प्लांट आशिल्लो त्या प्लांटाचेर जवळ जवळ 8 वर्सां पूल चलयलो। फाटले 8 वर्सां म्हणजे 2020 हो पूल टोटल बंद जाला युजा खातीर। ताचे पयलीं 8 वर्सां एकच प्लांटाचेर हो पूल चलयताले, म्हणून लर्न टू स्विम जी एक्टिविटी आसता, भुरग्यांक जे स्विमींग शिकोवप आसता, ते फाटली 8 वर्सां जालीं स्विमींग शिकोवप बंद आसा। आमी जे पळय स्विमींग पुलार पूल यूज करताले 2020 म्हणजे कोविड जाले तेन्नाच्यान स्विमींग पूल बंद आसा। आतां प्रत्येक फाटी एश्युरन्स दिता, फाटी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जेन्ना ताबो घेतलो ताणें आयलो पुलाचेर, ताणें पळयलें, ताणें सांगलें 1 म्हयन्यान पूल सुरू करता। आज 1 वर्स जालें। फाटल्या दिसांनी अजित रॉय हांगा आयलो, ताणें सांगलें मार्च 15 पर्यंत पुलाचें काम जातलें आनी पूल सुरू जातलो। आज तुम्ही पळयात, यू जस्ट हॅव अ लुक एट द पूल, एक मनीस ना काम करपी। हे आतां पळय जे टायलिंग जे आसा ते टायलिंग फाटल्या दिसांनी कंप्लीट जालें। हे टायलिंग कंप्लीट जाल्यार आज जवळ जवळ म्हाका दिसता 15-20 दीस जाले। सो खरें म्हणल्यार हे टायलिंग फूल कंप्लीट जावन हे बाकीचे लेवलिंग जावन उदक भरपाक आशिल्ल्या टायमार। आतां उदक जर ह्या पुलान भरता